मंगळारा राती रेल्वेक आपटून बाणसाई कुडचडच्या संदीप भट ह्या तरणाट्याक आगताक मरण आयले। कामा वयल्यान तो घरा येतालो तेन्ना रूळ क्रॉस करतना विरुद्ध दिकेन येवपी रेल्वेन ताका दिश्टी पडोंक नाशिल्ल्यान हो अपघात जालो। पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। हांव आसा कुडचड्यार रेल्वे स्टेशनाचेर आनी राती हांगा एक संदीप भट नांवाचो 56 वर्साचो दादलो आसा तो ट्रेनीक आपटून खंय तरी मरण येयल्लें आसा। म्हायती प्रमाणे हो संदीप जो आसा तो वास्को गाडी चलयतालो, कामाक आसलो। जेन्ना तो रातचो रुटिना प्रमाणे घरा येतालो जेन्ना खंय तरी ट्रेनींतल्यान देंवतना जे टायल्स आसा क्रॉसींग करपा खातीर जेन्ना तो क्रॉसींग करतना ट्रेन खंय तरी दिसलें न कारणान तो ट्रेनीक आपटलो आनी ताका मरण पावलें। ट्रेन जेन्ना मुखार गेली तेन्ना कितें तरी आपटला अशें जे ड्रायव्हर आसा तेणी इन्फॉर्मेशन रेल्वे स्टेशनाचेर दिल्ली कारणान ते रेल्वे स्टेशनार पुलीस ह्या अधिकारी आसा तेणी वचून चॅक केल्ले, ताका कांय हालचाली न जाल्ले कारणान ताका खंय तरी मृत घोशीत केलो आनी बॉडी जी आसा ती रातीच रेल्वे स्टेशनाचेर दवरली आनी आयज सकाळी 108 घालून ताका खंय तरी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सत्तरकर।